पडले गॅस बारीक एकीच कडे एकीच पुरतीत करू नको कुनू कुनू तो बोलो गुड मॉर्निंग 1-2 दिवसांनी पावता स्पीड पोस्ट करीत जाल्यार पापड वाजता म्हटल्यार म्हाका हेल्प करता एकच हितून घालता न्हू पॉकेटान सो हे गाईज गुड मॉर्निंग तर आज सकाळी सकाळी नाही आमची ड्युटी स्टार्ट झाली म्हटल्यार 2-3 दीस भरपूर एन्जॉय केले खूप झाली मजा मस्ती आता सामकी म्हणटा तशी कामाक लागपाची कारण मसाल्याचे भरपूर अशे ऑर्डरी आसा सो ते कंप्लीट करूंक जाय आणि ही ऑर्डर तर खूप फाल्यां अर्जंट आसा सो तेजी प्रिपरेशन हांव आतां स्टार्ट करता हे सगळे नाही म्हाका सुकत घालूंक जाय आणि वत सुद्धा बरे कडक इल्ले आसा सो एका आयदनान घालून दवरता न्हू आणि हो मसालो जो आसा ना तो फिश करी मसाला आसा तेजी प्रिपरेशन स्टार्ट करता कोथमिरी बरे आसा पण फ्रेश सामके सो गाइस कोथमिरी दाखयता तुमकां पळयात फ्रेश अशें आसा सामके कोथमिरीची क्वालिटी सुद्दां हांगसर तुमी चेक करू शकता इवन ना कोथमिरीन कोयर सुद्दां ना आणि बरे आसा सामके क्लीन आसा मेन म्हटल्यार हे पळय सो ही आता सुकत घालुया वताक दवरूंक जाय आणि आता मिरसांगो जे आसा ना ते मिक्स करतले सगळे एकीकडे करतले हे पळयात एकाच पिशवीन मिक्स करता न्हू भरपूर इजी जातले न्हू सुकत घालपाकूच बरें जातलें म्हाका सो गायज आता नाही हांव मिक्स करता ते म्हटल्यार मिरसांगो म्हटल्यार 2-3 तरेचे मिरसांगो घालता न्हय आमी ते एक कडेन मिक्स करून व्हरता एक गांवठी मिरसांगो हितून हांवें पण सो सगळे मिक्स करून घायले काय बरें न्हू आणि आयज दनपारां दिवपाक जाय ते सुकत घालून कुटपाक हे असं नाही येतलेच न्हू अशें व्हरता दोन चला आता वयता सुकत घालून खंयची ड्युटी पण कशी सुरू झाली बरी मजा केली 2-3 दीस खूप झाले 2-3 दीस सामके एन्जॉय केले आता कामाक स्टार्ट सामके घाम काडपाचो आता चला आता सुकत घालुया आणि येऊया मागीर घरा कडेन आता घेऊया सो गाइज आन्सर नाही आमचे मिरसांगो बीन सुकत घालून झाले म्हटल्यार अशा तरेन आमी सुकत घातले पळयात पयलेच आसतले तुमी हे पळयात सो अशा तरेन सुकत घातले पातळ करून घातले कारण बेगिना सुकोवंक जाय म्हणून ऑलरेडी सुकयल्ले आसा ते बट आयज दिवच्या पयलीं गिरणीक दिवच्या पयलीं ते परत एक दावेन घातले आणि गरमी भरपूर झाली आणि घाम गळटा पळयात आणि हांगसून मागीर तोरां सारकी दिसता तोरांचे लक्ष वयता हायलायट जाता तोरां सामकी ती त्या झाडाच्या फाटल्यान दिसली तुका ना दिसना दिसता
आमच्यान बरो दिसता. हम्म. सो ती दिसची ना त्यांका. तेंका दिसची ना, इतली हायलाइट जावची ना. काका सांगता दिसली. हे गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरे आसतले आनी सगळी बरे आसपाक जाय. आम्ही बी बरी आसा. आणि सकाळी सकाळीच नाही, आयज आमची ड्युटी म्हणटा तशी स्टार्ट झाली. तर सगळ्यात पहिली नाही हांवें म्हणटा तशें मिरसांगो बीन सुकत घातले, कोथमिरी बीन, कारण म्हणटा तशें भरपूर आयज गडबड आसा आनी सगळो दीस सामको बिजी वयतलो. कारण फाल्यां एक ऑर्डर आमकां नाही कंप्लीट करूंक जाय. सो तेजे प्रिपरेशन आयज स्टार्ट जातलें. म्हटल्यार गरम मसालो स्टॉकान आसा नाही, सो तो तर रेडी आसा. आता फिश करी मसालो जो आसा नाही तो म्हाका आयज रेडी करूंक जाय. म्हटल्यार टोटल सांगपाक गेल्यार नाही 4 किलाची ऑर्डर आसा म्हाका. गरम 2 किलो आनी फिश करी 2 किलो. सो हो म्हाका फाल्यां कसोय करून हो व्हरोन नाही ऑर्डर दिवपाक जाय. म्हटल्यार ओल्ड गोवा दिवपाक जाय. एक्चुअली म्हाजी सबस्क्रायबर आमगेरूच दिवपाची आसली, बट सगळो प्लॅनिंग जो आसा नाही तो हे जालो. कारण आमची मदींशी आमी गड्यांकूय बिजी आसली, गड्यांक वयताली. तेज्या मागीर फाल्यां सांगपाक गेल्यार नाही फाल्यां म्हाका ऑर्डर कंप्लीट करूंकूच जाय. आनी तेज्या भायर फाल्यां आमची धुळवट आसा, रंगपंचमी. सो कशें जातलें, कितल्या मेरेन वयतलें आनी कितल्या मेरेन घरा पावतलें हें कांय खबर ना. कारण रंगपंचमी म्हटल्यार आमचे फाल्यां प्रॉपर व्हडले अशे रोमाट येता दारान. सो ते मिस जावपाक जायना म्हाका. सो ही मातशी गडबड आसा. आनी जागरण सांगपाक गेल्यार अजून निवळोंक ना. जागरण अजुनूय आसा, म्हाज्या फेसा वरसून तुमकां कळटात आसतलें. सो संजय सुद्दां आसा, तेका म्हटलें राव मातसो. काल राती आमी येयली, सो तो वचोंक ना, कारण तेकाय खबर आसलें म्हाकाय खबर आसलें आयज ऑर्डर जी आसा ती पॅकींग बीन करूंक जाय. सो म्हटलें तेका तूं राव, म्हाका हेल्प जातली ऑर्डर पॅक करपाक. बाकीचें हांव जर कितें करता जाल्यार तूं एटलिस्ट पॅक करून तरी दवरूं शकता नाही. सो मसालो बीन कुटूंक दिवपाक जाय. मातशें आतां मिरसांगो सुकत घातल्या नाही, ते सुकल्या उपरांत दनपारां अशें कुटूंक दितल्या. कारण फाल्यां गिरण ओपन आसत नासत, कारण फाल्यां रंगपंचमी धुळवट नाही. सो तेका लागून मे बी बंद बी आसूं शकता. सो हो प्रॉब्लेम आसा. च्या बीन अजून कांय घेवंक ना. पयलीं म्हटल्यार मिरसांगो सुकत घालून घेवया. वत कडक येयल्ले आसा ना, आनी 12 बी म्हटल्यार ते मागीर काडपाक जाय, तेका लागून. सो चला, मिरसांगो सुकता म्हणसर बाकीचें जें कितें काम आसा च्या बीन घेवया आनी मागीर पॅकींग करूंक स्टार्ट करतले. सारण बीन मारपाची आसा, सो तेंय बीन काम करून घेतले. सो चला, घरा कडेन या आनी कामांक स्टार्ट करुया. सो आयचो रुटीन आनी आयचो दीस सामको बिजी म्हणून असो फिक्स आसा. कांय एडजस्ट जावं शकना. टायम मातसो सुद्दां एडजस्ट जावपाक मुश्कील आसा. संजय आत्तां नाही शॉपाचेरूय वचून येयलो. मातशें म्हाका कितें जाय आसलें मसाले रिलेटेड, सो ते म्हटलें घेवन यो. एक्चुअली त्या दीस म्हापसा गेल्ली पूण हाडूंक विसरलें. सो आतां पयलीं सगळ्यान पयलीं च्या घेता आनी फुडल्या कामाक स्टार्ट करता. अय कोणी डोल गेलो बाबा? अय हे कितें लायला? डोल गेलो. डोल वाजतलो म्हणून हांगसर येवन बसला बाय किचनाक. वय दिसता आमकां डोलाचो. कितें नो? अय हांगा कोण बसला? डोल गेलो रे. बोलतशें न्हू म्हणजे कुन्नू कुन्नू तो बोलो. गुड मॉर्निंग म्हण सगळें. सो गायज तेका नाही ढोलाचो भंय दिसता. ढोल वाजला नाही. चल आता म्हटल्यार हे व्हरपाक येतात लायक नाल बीन अशें आसता पळय, सो ते व्हरपाक येता. ते व्हरपाक येयल्ले आनी एक्चुअली आमी आमच्या घरा कडेन दिता, थंय दिता. बट आतां आमी हांगसर रावता न्हय रेंटाक, सो तेका लागून हांगसर ही दिनात, जी रावताली पळय ती दिनात. सो तेका लागून हांवें शोबत दिली आनी जे कितें नाल बीन आसा ते म्हटल्यार आमच्या घरा कडसून व्हरा. सो एका पळय ढोलाचो आवाज आयकतात हांगसर किचनात डायरेक्ट वयर बसला. चल च्या बीन घेवया. सो किचनान येयल्या, आतां च्या दवरतले. कितें रे आपूण खांजून घोष्टो लोणचो बोलो ते शोने शोनो. सो चला काय च्या दवरता. एका गेले रे ते, चल गेले ते, चल. तेका कन्फर्म ना गेले की ना डाउटफुल. हा. सो त्या निमतान तुमकां पळोवपाक गावले, एक ह्या आयकपाक गावले
ऍक्च्युली म्हटलेलं त्यांच्यानी, पण त्यांना काकाक म्हटले काका परत एकदा म्हण हांव तुमचो व्हिडिओ घेता म्हणून. त्यांकाय खबर आसा हांव व्हिडिओ बीन करता ते, रोमटाचो बीन व्हिडिओ करता न्हू हांव तेका लागून. आणि हात धुवंक ना अजून, घरान येवकूच नासले म्हटल्यार ते येयले. सो चला हो गेला बंधू बाबा, आमचे बंधू बाबा. मिरसांगेचे हात असे लागतले तेव्हा. कोणी चलले बाबा, चलले मातशी कामां करया रे बेगीन बेगीन, कितली कामां आसा पळय. चल सो सगळ्याक च्या दिवपाक जाय बेगीना, कारण तेजे जागरण अजून कंप्लीट जावंक ना. सो तो म्हणपाक लागलो च्या दी, आपूण निघता, तुजी तू कामां कर म्हणपाक लागलो. आणि माझी कामां तर धप्पार भर पडलेली, इतली पडलेली आसा की सांगत नाका. तेच्या भायर गड्यांक 2-3 कपडे चेंज केले, ते मम्मीन धुवून घातले. चल चल. सो चला च्या करून घेऊया आम्ही. मम्मीन चपाती बीन केल्ली आसा. कसले स्टोरी ऐकता? राजा महाराजाची. वा, ऐक ऐक. सो गाईज च्या दवरली हांवें. च्या खतखता म्हटल्यार हांगसर मातशें बसतले आनी मागीर च्या पितली आमी. टायम कितले जाले जाणा? 10:30. कितें जागरण कंप्लीट जालें? जागरण कंप्लीट जावपाक आमची न्हीद कंप्लीट खंय जालें. आमी हांगसून थंय, थंयसून हांगा गडे काबार जाले. मागीर गडे काबार जाले तशी मातशी रावली, परत हांगसर येयली, म्हणजे आमगेर येयली. तेज्या मागीर संजूचे कजन जे येयले न्हय तेणी मात कंप्लीट केली बरी हांगसर न्ही रे. तेणी पावोवर कंप्लीट केली न्हीद आपली. तेज्या मागीर म्हणटा तशें त्याच दिसा न्हय संजू केली. पुजा सुद्दां आसली, म्हटल्यार गणपतीचें देवूळ आसा पळय, पयल्यार आसतले तुमी एका व्हिडिओ. ते देवळान न्हय प्रत्येक घरान पुजा येता. एक दीस येता न्हू, एक दीस अशी पुजा येता. आनी ज्या दिसा म्हटल्यार तिसरे दिसा, गडे तिसरे दिसा असले पळय, त्याच्या दुसरे दिसा म्हटल्यार चौथे दिसा न्हू हेंका पुजा येयली. सो बेगिना तो उठलो, म्हटल्यार तिची झेम कंप्लीट जावकूच ना. मागीर न्हिदोंक म्हटल्यार ना संजय काय म्हटलें चल आमगेर या, म्हाका काम आसा घरा कडेन. सो परत न्हीद मोड जाली. हांगसर येवन न्हिदतलो म्हटल्यार परत हांगसून तेंगेर वचपाचो आसलें, कारण घोडेमोडणी असले ना तेका लागून. अशे तरेन झेम कंप्लीट जावना. आनी म्हाजें सांगपाक गेल्यार ना न्हिदतले केन्ना एडिटींग बी आसली म्हाका न्हय, सो तो प्रॉब्लेम जालो, न्हिदोकूच ना. चला च्या घेवया आनी कितें म्हणटा तशें पोटाक पयलीं कितें घालया. दोळे पळयात म्हजे कशे दिसतात ते. च्या बीन पिली आनी हांव म्हाज्या किचनात कामाक लागले. ते कितें चुकोवकूच ना. किचनातले काम तर केन्ना कोणाक चुकलेले आसा. सो फटाफट म्हटल्यार आयदनां बीन आसा ते म्हटल्यार क्लीन करून घेवया. कसले न्हय कडकडाचे सामके वत सुटला. आनी हांव म्हणटा तशें हांगसर येयला परत एकदा मिरसांगेचेर लक्ष मारपाक. बरें कडक अशें वत येयलें पळय. ह्या सायडीन मातशी सावळी येयल्या. सो आतां न्हय त्या सायडीन म्हणटा तशें मातशें ओडून घेता, म्हटल्यार बरें कडक अशें वत लागतलें. आनी हें पळयात. सो हांवें न्हय थोडेशें काम बीन करून घेतलें, सारण बीन मारून घेतली आनी संजय न्हिदला. सो त्या म्हणसर म्हाजी थोडीशी बरी कामां करून घेतली आनी बरें वत येयलें. सो हें बीन बरें सुकतलें सामकें. सो ही जी पिशवी आसा न्हय ती आतां मातशी त्या सायडीनसून घेता, म्हटल्यार हांगसर इतल्याक मातशी सावळी येयली. सो थंय बरें कडक अशें वत लागतलें न्हय. किचनान येयली, किचनान एंट्री मारली. सो आता जेवण जेवपाक आमी स्टार्ट करतली. तेच्या पयलीं जेवण घेता आनी संजय हांगसर कितें करता सांगा, पापड वाजता, म्हटल्यार म्हाका हेल्प करता. हो पळयात कितें करता रे? पापड वाजता. भाज सारको भाज. कितें 2 तरेचे पापड आसा, एक आसा बारीक आनी एक व्हडले. गॅस बारीक कर. आता टर्न कर आणि काढ सोमतोच जालो, काढ. सो तो पापड वाजता म्हणसर हांगसर हांव जेवण हे करतलें.
आणि त्या म्हणसर हांवें कितें केलें जाणा तो पापड वाजता म्हणसर हांगसर हांवें सालद कट करून घेतलें. सालद करया कांदो टमाट आनी मम्मीन कितें तरी केला म्हाका दिसता कडवण या कितें तरी केला तें पळोवंक जाय कितें केला तें. सालद आसा पापड आसा लोणचें आसा तोराची शीर आसा भाजी आसा शीत आसा न्हू रे पुरो न्हू खूब जालें न्हू. तरी हांव प्लॅन करतालें की बेसनाची कापां वाचपाची म्हणून बट भरपूर टायम जालो. मागीर म्हाका मिरसांगूय भरूंक जाय जालें पुरो न्हू. बंद करा तो समती गॅस. पळोवया कितले वाजले ते पापड दाखय पळोवया पुरो तर हय दाखय पळोवया. दी पळोवया चेक करता चेक करया. चेक करपाचें एक निमित रे. बरोबर दी पळय आनी एक टेस्ट करता. टेस्ट करता दी घाललो बरो. जेवपाक बस 2:30 जाली पळय. तर गायज बसली आमी जेवपाक बसली आनी चार्जिंग लायले मातसो मोबायल म्हाजो एडिटींग करूंक ना अर्दीच उरले. सो जेवपाक बसली आमी आनी प्लेट दाखयता तुमकां कितें आसा ते प्लेटीन. आयज बरी आसा प्लेट. आयज आमगे दाळ केल्या मम्मीन अशी तिखट अशी दाळ केल्या दाखयता पळय. दाळ तिखट अशी बरी बटाट बीन घालून त्याच्या मागीर सालद केला हांवें. हांगसर न्हय केळ्यांची भाजी आसा केळी हाडलेली हांवें तेजी भाजी केल्या मम्मीन तोराची शीर आनी हांगसर आसा तो म्हटल्यार पापड तो बीन संजयान भाजून दिला. सो अशा तरेन जेवण आसा. सो आमी जेवपाक बसले आतां. ऑर्डर येयली कसली तुवें ऑर्डर केल्लें कितें. सो गायज आमी जेवली बी आनी आतां मिरसांगो भरूंक येयल्या. ही पळय हो पळयात ही पळयात खंय हो पळयात वत आहा रे अजून तो आहा मरे बरी आहे न्हू पण सो गायज चला जेवच्या जेवण पडत. 4 वरां कितले वरां कितल्यांक घातलेले सकाळी घातलेले जाली 2:30-3 जाय दिली घालया 3 जायले दिसता 3 ते 4 पुरो चल. सो गायज चला मिरसांगो भरून घेऊया. तू नाका बरं हांव भरता तू भरता बेश्टो विचारता भरतले हांवूच. सो गायज चला फटाफट मिरसांगो भरून घेता. कितले वत आहा पळय पयलीं. सो मिरसांगो न्हय हाडले आमी भरून सगळे. आता ते बरे बांदून दवरता म्हटल्यार गिरणीचेर व्हरपाक बरें जातले आनी वारो वयचो ना. बरें जालें पूण सगळ्या कुरकुरीत सामके न्हू हलके जाले ते बरे. आनी वतूय भायरूच दवरया काय घरान व्हरया ती पिशवी. भायरूच दवरया बाय बाय. तसं मी तो तसं म्हणटालो तू जालें. तर गायज आमी गिरणी वरसून बीन येयली आनी रवो मसालो पळोवया आतां आमचो केन्ना मेळटा तो. सद्या हांगसर पॅकिंग करूंक स्टार्ट केल्या आमी. गरम मसालो म्हटल्यार गरम मसालो जो आसा न्हय तो ऑलरेडी रेडी आसा. म्हटल्यार स्टॉकान आसा तो गरम मसालो फकत फिश करी रेडी नासलो. सो तो आतां आमी पॅक करता. आनी मम्मी सुद्दां येयली. आमी गिरणी वचून येता म्हणसर ती सुद्दां येयली. सो 7:30 येवं म्हटलं आमकां न्हय रे. आमचोच आसा एकूच मसालो आसा न्हू कितें आमचो एकूच आहा न्हू. एक्चुअली संजयाकूच धाडलेलो मागीर म्हटल्यार चल हांवूय येता. सो हांवूय वचून येयलें.
तर कायच आम्ही च्या बीन पिली, च्या पिऊनय गिरणीचेर वचून येयली, मसालो दवरलेलो तो घेवन येयली आणि संजय वचपाचो असलो न्हय घरा, बट तो वचोंक ना असं म्हणपा लागलो सकाळी टायर एक म्हणटा तशी घरा कडेन ऑर्डरी आहा ते घेवन मागीर वचपाचें, कारण आता घरा वयता परत सकाळी व्हरपाक येता, डबल वावर सामको यो वच आणि आता लेट सुद्धा जालो आणि तेच्या वयर सध्या शिगम्याचें वातावरण आसा, साळान म्हणटा तशें कालूच गडे काबार जाले, सो तेका लागून असं म्हटलं तेका वचोय बी नाका सकाळी आमकां बेगिना वचोंक जाय, इतल्या बेगिना येवपाक जाय, कारण फाल्यां धुळवट तेच्या मागीर दुसरे दीस आमची पालखी तेजी तयारी करूंक जाय म्हाका. सो आनी एक म्हापसा ऑर्डर आसा ती पळोवया पॉसिबल जाल्यार फाल्यांच दिवया, पण आमी बिचोलच्यान जर गेली जाल्यार ती पॉसिबल ना दिवपाक. म्हापसा एक ऑर्डर आमकां क्वॉर्टर केजी दिवपाक, ते दिसा आमी कुरियर बंद करूया. हय आमी अशें चिंतता की कुरियर बंद करपाचे आणि डोर टू डोर व्हरून घालपाचे, कारण कुरियर करता ते टायमार मेळना, लायक ठाणे अशें ते कुरियर वतात ना, कुरियरूय कितें प्रॉब्लम करता म्हटल्यार कुरियर कोण येयना व्हरपाक, तेंचे कितें बंद आसा कितें तरी न्हू, बंद आसा कितलेशेच दीस जाले, तेका लागून इतले ऑर्डरी पेंडींग आसा. सो आमी अशें डिसायड केलें की आमी व्हरूनच दितली आतां डोर टू डोर, आणि जे कोणाचे ठाणे बीन अशें आसा बॉम्बे बीन तेंकां आमी कुरियर करतली नाल्यार पोस्टान. पण कितें जाता संजय खबर आहा, आमी पोस्ट करूंक सोदता पण थोडी कितें आसता कॅश ऑन डिलिव्हरी नाका आसता तेंकां, ना सॉरी तेंकां प्रिपेड करपाची नासता, तेंकां कॅश ऑन डिलिव्हरीच जाय आसता. सो स्पीड पोस्ट ते ऑप्शन ना न्हू, कळ्ळें ना, सांगता तुमकां. पॅकिंग करता करता मातशें आमकां एक्सप्लेन कर, म्हणजे आमचे कडेन पेमेंट प्रोसेस कितें आसा, कितें ऑप्शन आहा पेमेंटाचो सगळ्यांक कळोनी. पेमेंट प्रोसेस म्हटले पेमेंट प्रोसेस काय ना व्हडलो सो ऍक्च्युअली दोन प्रोसेस आहा, एक सीओडी आणि एक प्रिपेड, म्हणजे तुम्ही आमकां डायरेक्ट जीपे करता आमी तुमकां धाडटा तशें. आणि कुरियर म्हटल्यार एक आहा ती जी कंपनी आहा ती येता ती व्हरपाक, म्हणजे कुरियर कंपनी ज्यो आसता त्यो येता व्हरपाक. दुसरी आहा ती स्पीड पोस्ट, जे आमी पोस्टान व्हरून घालतात ऑर्डर, ते मागीर रोखडे पावता, 1-2 दिसान पावता स्पीड पोस्ट करीत जाल्यार. आणि कुरियर आहा ते तेंका लागता 5-6 दीस लागता, सो 5-6 दीस म्हटल्यार चडूच लागता, 10 दीस तरी लागता तेंका, काय कळना काय ते. आणि जर आमी स्पीड पोस्ट करीत जाल्यार आमकां ऑनलायन पेमेंट करचो पडटा, कित्याक थंयसर तेंकां सीओडी ऑप्शन अवेलेबल ना. बरोबर. हय. सो तुमी आमकां पेमेंट करीत, आनी इफ सपोज तुमी जर आउट ऑफ गोवा आहात तर तुमकां आमी स्पीड पोस्ट करूं शकता. जर तुमी आमकां ऑनलायन पेमेंट करीत जाल्यार आमी तुका स्पीड पोस्ट करून धाडूं शकता. आणि कुरियर करीत जाल्यार कुरियरान एक टायम लागता, ताका लागून हांव कुरियर हे करपाचें बंद करता, आतां स्पीड पोस्ट करपाची ट्राय करता. पण कुरियराचो प्रॉब्लेम चालू आसा न्हू सध्या, ते ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम चालू आहा, म्हटल्यार तेंचे कितें आहा ते चडशे ऑर्डरी म्हाजे आहा त्यो आनी रिटर्न घेवन येयलो, देव जाणा कितें जालें तेंचो प्रॉब्लेम, ऑर्डर फुडें वतात ना त्यो. इवन आमगेरूय ऑर्डरी पडल्या, तेंगेरूय ऑर्डरी पडल्या तेंच्या घरा, म्हणजे संजय गेल्या घरा कडेन स्वता व्हरून दिल्ले ऑफिसान, हांवें स्वता व्हरून दिल्ले ऑफिसान, पूण ते 2-3 दीस जाले आनी ऑर्डरी रिटर्न येयल्यो, रिटर्न बॅक. सो काय कितें जालें काय कळना तेका लागून आमचे सध्या ऑर्डरी डावन जाल्लेला पेंडींग, कारण कुरियर सर्विसूच सामकी ना, तेका लागून. स्पीड पोस्ट आता कोण करता पळय, कोणाक जाय बाबा पोस्टानसून, तेका आमी सोमते घालता, कारण तेका ऑप्शनूय बरें आसा आनी स्पीड पोस्ट इजिली पावता न्हू, 2-3 दिसांनी पावता, गरज पडल्यार दुसरे दिसा सुद्धा पावता ऑर्डर, तशें बी जाता न्हू. पण थोड्यांक कितें जाता जाणा, थोड्यांक कॅश ऑन डिलिव्हरीच जाय आसता, म्हटल्यार तेंकां पेमेंट करपाचो नासता पयलीं. सो हँड टू हँड, हँड टू हँड, म्हटल्यार तेंच्या दारान जेन्ना वयतले पळय तेन्ना ती पेमेंट करपाक सोदता. पण आनी एक गजाल आसा हितून, कितें जाणा, स्पीड पोस्ट आमी करता, पण जर कोणाची चड क्वॉन्टिटीन आसा जाल्यार करू शकता. जर कोणाची 1/4 केजीत आसा, एकदम 1/2 किलो आसा, तेका लागून काय आमी स्पीड पोस्ट स्पेशली करू शकना न्हू.
करू शकता, करपाक या. पण ती सामकेत क्वांटिटी कमी न्हू. तसे काय हे ना, आपण करू येता आमच्यान. पण त्यांचे एक पळय तितून आमचे पळय पॅकिंग येता, हय बॉक्स येतले, कित्याक स्पीड पोस्टर असता त्यांचे ते पॅकिंग एकदम नीट अँड क्लीन होऊंक जाय आणि सारखे आसूंक जाय. सारखे आसूंक नाजाल्यार ते घेयनात ते म्हणतात हे कितें पॅकिंग केल्या तुजी ती ऑर्डर फुटतली मागीर. हय आमची हे कितें हँडलिंग प्रोसेस सारको ना ते सांगता आमकां डायरेक्ट. आणि पॅकिंग तू सारखी करून आणि आम्ही घराकडसून पॅकिंग करून गेले जाल्यार चार्जीस लागना आमकां पॅकिंगेचे. ते करावं लागतलें. हय पण तेंचे कडसून घे जाल्यार एक्स्ट्रा चार्जीस लागता पळय, डिलिव्हरी चार्जीसूय लागतात आणि पॅकिंगेचेय लागता न्हू. पहिले म्हणटा तू स्पीड पोस्ट ना ते इतले आउटसोर्स तो म्हटल्यार ते हे करतात न्हू ते इन्क्लूड ना पोस्ट ऑफिसात. या ते साईड बिझनेस हिचो पॅकिंगेचो. पॅकिंगचो साईड बिझनेस तू म्हणटा तो. हां म्हणजे ती जी बायल आसली ना तिकडे तू पॅक करपाक गेले ते एक्चुअली साईड बिझनेस आहा तिचो हां तो हेतून इन्क्लूड घराकडसूनय पॅकिंग करू शकता आमी. तो आमचो पॅकिंग प्रोसेस हो आमचो. हय आमी जर कुरियर धाडटा न्हू जाल्यार पॅकिंग प्रोसेस हो आमचो न्हू. पूण तेका तेंच्यांनी आमकां सांगला सेफ्टी हे तुझ्या पार्सलाची सेफ्टी तुका दवरूंक जाय जाल्यार सारकी पॅकिंग करूंक जाय. लायक बॉक्स दिलो जाल्यार बरें टेपिंग करूंक जाय नाल्यार रॅप करूंक जाय तशें दिवंक जाय. आणि प्लास्टीक बीन कोताना घेयना ते. तशें आहा तेचे. पेमेंट कशें आसता तेंचे जर स्पीड पोस्ट करता जाल्यार तेका येतो मसाल्याचो प्रायस प्लस पॅकिंग प्राइस प्लस शिपिंग प्राइस हय ते मातशें आसता इन्क्लूड जाता तेच्या उपरांत टाइम घेता. हय सो गायज तुमकां कळ्ळें आसतलें आमी डिटेल्सान ह्या व्हिडिओन तर तुमचे बरोबर इन्फो शेअर केली. सो परत एकदा सांगता स्पीड पोस्ट जर करीत ना जाल्यार पॅकिंगेचे आसता, डिलिव्हरी चार्जीस बी आसता, हे इन्क्लूड जाता आणि तेच्या उपरांत आमी स्पीड पोस्ट करता. जितल्यांकय स्पीड पोस्ट केला तेंच्यांनी पॅकिंग चार्जीस सुद्दां धाडल्या आमकां प्लस डिलिव्हरी चार्जीस बरोबर. सो डायरेक्ट स्पीड पोस्ट केली म्हणून ऑर्डर तुमकां फकत जो मसाल्याचो अमाऊंट आहा तितको तुमकां लागना, बाकीचो सुद्दां लागता डिलिव्हरी चार्जीस पॅकिंग चार्जीस. एक्चुअली स्पीड पोस्टर न्हू डिलिव्हरी चार्जीस कमी लागता आणि बरी आसा सर्व्हिस तेंची. सर्व्हिसूय बरी आहा. पूण तेंचे एक स्ट्रिक्ट रूल आहा तो पॅकिंग तुमची सारकी हय दिसूंक जायना आमचे जो प्रॉडक्ट भितर आसा तो भायरसून असो दिसूंक जायना. ओवरऑल तेची पॅकिंग बरी जाय. सो आमी चडसो आतां स्पीड पोस्टूच करता पूण आमी आतां प्लॅन केला की डोर टू डोर व्हरोन दितली म्हणून. इन गोवा दितली. सो आणि हे बीन तुमकां सांगता जर आमी डोर टू डोर ऑर्डर हाडून दिली जाल्यार आमी चार्जीस सुद्दां इन्क्लूड करतली कारण आमकां पेडण्यासून म्हणटा तशें ट्रॅव्हल करूंक जाय. एक म्हटल्यार मडगांव आसा, पेंजीम आसा, तेच्या भायर वास्को आसा. डिस्टन्स सांगपाक गेल्यार भरपूर आहा न्हू रे डोर टू डोर वचत जाल्यार. आमी टू व्हिलरीन म्हणटा तशी ट्रॅव्हल करतली सो आमकां चार्जीस सुद्दां आमी घेतली कितें. सो तशें आमी डिसायड केला. फुडें कळटलेंच तुमकां कारण नेक्स्ट मंथ म्हटल्यार सगळो स्टॉक येतलो जितले बी मसाले आसा तितले. सो तुमी बुकींग करून एडवान्स बी दवरूं शकता. सो म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं शकतात तुमी व्हॉट्सॅपार. तर अशे तरेन बरे तरेन एक्सप्लेन केलें आमी न्हू रे सगळें शेअर केलें. बाकी कितें क्वेरी आले तुमी कमेंट बॉक्सान म्हाका विचारा कितें आनी हॅरी बॅकग्राऊंड म्युझिक दिता आमकां. सो पॅकिंग तर करूंक ना अजून अशें घालून दवरला. आतां मेणवात पेटयता आनी पॅकिंग करता. मशिनान तर प्रॉब्लेम केला न्हू डबल वावर जालो. सो चला कॅन्डल पेटोवन दिता तेका. आमकां डबल वावर जालो पळयात. मशीन ना म्हटल्यार नाय मशिनाची संवय जाल्ली न्हू रे आनी हे अशें जुगाड करचो पडलो आतां. तरी म्हाज्याकून संजयाची तकली खूब एक्सपर्ट चलता सामकी. कितें रे म्हाजी तकली कमी चलता कंपेर टू यू. तुजी मातशी बरी चलता. सो चलता म्हटल्यार आसा रे मातशीशी म्हटल्यार तकली आहा तर बाबा. तू पॅक कर बेगिना मागीर चाव दवरता मागीर वचोंक गावलो तुका नाय मागीर गडबड जातली. बरें सकाळी उठ
हे पळयात आता कशें पॅकिंग करता पळयात. हे काम करचें पडलें आमकां अशें. कितें करतली म्हटल्यार जी ट्रान्सपरंट आहा पळयात ती प्लास्टीक ती हांगसर घालतलो तो आणि जी दुसरी आसा न्हू सिल्वर ती तो घरा व्हरून घालतलो न्हू रे. थंय व्हरून घाल. रोमट येयले वयर आवाज येता भायर. तर गाईज फिश करी मसाला नाही थंड झालो. आता तो बकेटान काढून घेता आणि मिक्स करून घेता. आणि चला तर आईचा व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया मागीर व्हडलो जाता तो. व्हिडिओ आवडला असेल जाल्यार नाही लाईक करा आणि कोणी सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब बी करा. कितें न्हू रे. सो चला तर परत एकदा मागीर एका नवीन व्हिडिओ त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय.